गीतावामी उडा संतोषा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती उडा उल्हासा जीवनात तुझ्या सर्गींच्या जीवनात तुझ्या सुमिया दुर्बेन आमी आयल्या भक्ती मोगान तुका आमी हसिता कासा मोनान येसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता गीतावामी व्हडा संतोषा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासा जीवनात तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देव आपल्या पोरजेचो नाश करिना, बगाळ तांची जिणी बदलून बऱ्या वाटेन चलयता. ही जावन आसा शिकोवन आयच्या देवस्तुतीची. जेजू ख्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणो, पयत पुस्तकाची पानां आमी परतितना सभा प्रावद्या विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. देवान प्रावद्यांक विंचलेलो एकच कारणाक ताच्या पोरजेक जिणी बदलपाची शिकोवन दिवंक आनी तांकां पातकांच्या पासातावन सोडूंक. आयच्या पयल्या वाचपांत अशेंच घडलें. देवान विंचून काडिल्ली पोरजां ताचे विरोध चलतना देवान आश्रियाच्या रायाक तांचे विरोध नेमलो. तांचो नाश करूंक न्हय, बगाळ तांची जिणी बदलूंक. तर मोगाचे न्हू, आमचे हात जिणे पळयनार देवा विरोध केदींच वचनासतना ताजे कुशे प्रकार जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागून घेवया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयतना आमची पातकां वळखून घेवया. आमच्या सुकुशेचे आमी जाल्ल्यान आनी देवाचे कुशे विरोध आमी वचोन केल्ली चर पातकां उतरांनी आनी करण्यांनी ह्या घडये वळखून घेवया. ताचे काकुळतीन आमकां तो गूण करूं दी म्हूण ह्या घडये मागया. काळजांतां दूख धरतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान दडला. सोम्या काकुळकर, सुम्या काकुळकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे खातीर विणाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर, सुम्या काकुळकर, आनी सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालींत क्रिस्ती बावर्ताचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावर्त तीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. असिरियाचे म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचे काटा
ताच्या हातांत आसा ती बेतकाठी म्हजो राग. एका धर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबळ्ळा त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाटयला. आनी ताची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तिता ते भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनान नातलें, कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणित राष्ट्रां नपेत करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावळ्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जानवायेन कित्याक म्हाका समजणी आसा. राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची ग्रेसकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भाशेन हांवें शिंवासनां बसलेल्यांक सकला आपटिल्यात. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्याच्या गोंठ्यारा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेली तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकटो हालोवंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणूच चिवूंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. करवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार करवंत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्यांक दांडो दमयता आनी रोकड असो न्हय ताका बेतकाठी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळबरांचो सर्वेस्पोर आसिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यां मदें क्षयरोग धरतलो आनी ताच्या वैभवा पंदा जळत्या उज्या सारको उलोव पेटतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक केदीन सांसोना. सर्वेस्पोर आपले पोरजे केदीन सांसोना. तुजे पोरजे ते जेन्सा सर्वेस्परा तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विधवींचो आनी परकी मनशांचो ते जीव काडटात. अनाथ भुरग्यांक जिविशी मारतात. सर्वेस्पोर आपले पोरजे केदीन सांसोना. त्या वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पोर पळयना. जाकोबाचो देव गुमान सयत करिना. कांयच बूद नातलेल्या लोकांनो समजणेक येया. पिश्यानो कदळो तुमकां समजणी येत. सर्वेस्पोर आपले पोरजे केदीन सांसोना. कान रचलेल्याक आयकना गाय. दोळे रचलेल्याक दिसना गाय. राष्ट्रांक तरबेती दितल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशाक जानवाय दितल्याक बुद्धोन कांय नावे. सर्वेस्पोर आपले पोरजे केदीन सांसोना. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक नाका म्हूण सोडचोना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांसोना. जर नीती प्रमाणे जातली आनी सर यथार्थ मनाची सुमेस्ती मानून घेतली. सर्वेस्पोर आपले पोरजे केदीन सांसोना. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तूं बापा सर्ग संवसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडलाय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समादेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणते आनी बुदवंत थावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे आदीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना
आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणाच वळखना. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचें वाचप कालच्या वांजेलाच्या वाचपाचो एक वांटो म्हण येत. आनी आयचें वाचप, फाल्यांचें वाचप आनी कालचें हे तिनी एकच वांटो, एकच वांजेलाचें एक वांटो. कालच्या दिसा आमी आयकलें जेजू थोड्या शहरांचेर शिण उसारता. कोराझीन, बेतसायदा आनी कफरनाहूम. कित्याक तांचेर शिण उसारता की म्हळ्यार जेजून ताचो जायतो वेळ ह्या शहरांक दिल्लो. जेजून चड आनी चड शिकवण ह्या शहरांनी दिल्ली. ताची व्हड व्हड महात्कार्यां ह्या शहरांनी केल्लीं आनी अशें थंयच्या लोकांक जेजून जायते सडीत मापान तांकां शिकवण दिल्या. तांचे सांगाता तो उलयला. तांच्या लागीं सर्गीच्या राजूचे गुट जायते तो उगडापे केल्यात. जायतीं आसर्यां थंयसर ताणें केल्यात आनी थंयच्या लोकांक चडीत मापान जेजूक पळयला. तरी पूण जेजू तांचे तावन फलितांश आशेता. म्हणजे कितें जेजून कितें शिकयलां ताका कितें रिएक्शन तांचे थावन येता हें पळयता आनी निराश जाता. कित्याक कितल्या मापान चडीत तांकां दिलां तितल्या चडीत मापान तो लोक जेजूक आयकना वा जेजू तावन कितेंच तांच्या जिविताक घेना. जेजू कितेंय करता सांगता जाल्यार आयकता, संतोश पावता आनी सोडता. खंयच्याय रितीन तांच्या जिविताक बदलावन हाडूंक प्रयत्न करिना. आनी हें पळोवन जेजू निराश जाता आनी शिणू सारता आनी म्हणटा की तांचेर खंडी जावन ख्यास्त येतली. आनी हेंच चिंतप आयच्या पयल्या वचपान तें आयकता हांव. इसाइया प्रवाद्याच्या काळार घडलेलें तें. इस्रायलाची दोनी राज्यां, उत्तराचें राज्य आनी दक्षिणाचें राज्य, इस्रायल आनी जुदा, तांणी देवा तावन जें कितें सगळें सोडये तें सगळें सोडलें. तांकां राय दिल्लो, प्रवादी दिल्ले आनी तांकां सैना दिल्लीं, तांकां जायत्या झुजांनी जीख दिल्ली. तरी पूण ही दोनी राष्ट्रां एका खंयच्या हंताक पावतात की म्हळ्यार आपणाक देवाची गरज ना, सक्कड आमच्यान करूंक जाता, सर्व संगती आमी जाणाव, कितेंय आमच्यान करयेत म्हणल्यार ते पावतात. आनी आयकता वयच्या पयल्या वचपांत एक विशेश सांगात कितें म्हळ्यार देवाची आनी ताच्या सक्तेची आमकां गरज ना. जरी कोणी एकलो वयर येवन आमकां नाश करूंक पळयता जाल्यारय आमी आमच्या पांयार रावंक शकता. तांणी एका कुशीन नाश केलें जाल्यार आनी एका कुशीन आमी बांदून हाडता. आमकां खंयच्याय रितीन एका कुशीन तांणी लुकसाण केली जाल्यार आनी एका कुशीन कितेंय म्हणी करून आमी वयर येता म्हणल्यार तशें जाल्यार एका विचित्र मनोभावान ते वर्तन करतात. आनी ह्या वेळा देव असिरिया रायाक बहुशा आपल्या असहायकतेन तांचेर धाड घालूंक सोडता म्हणयात. आमी जाणाव हाच्या पयलें देवान इस्रायला पासून जायतीं झुजां केल्लीं आसात. जायते फावटी इस्रायलाक जीख जाल्ली आमी पळयता. पूण ह्या वेळा हांगासर सर्वेस्पर एका रितीन असहायक म्हणयत. खंयच्याय रितीन तांकां कुमक करूंक जायना तसल्या परिस्थितीक लोकांनी घाला. कित्याक केदळा देवाक आनी ताचे सक्तेक आमी भायर दवरता तर ताणें कशें आनी खंयच्या रितीन आदाराक येवचें. सर्वीस प्रांगा म्हणटा म्हाका मोन ना की आसिरियाक म्हज्या क्रोधाची बेतकाटी जावन वापरूंक. पूण एका कुशीन हें राष्ट्र आसिरिया बळिश्ट जावन येता आनी इस्रायलाचेर खंडीत तें पडटलें आनी नाश तांचो जातलो म्हण हांव जाणा. म्हाका ह्या लोकांक बचाव करूंक जाय म्हज्यान जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या लोकांना म्हजी सकत 1% सयत तांणी वळखून घेवना. जर एक मनीस देवाचेर फात्योंकूच फातयना, जर एक मनीस देवाच्या सक्तीचेर कसलोच भरोसो दवरिना,
वा आपणाक ताची गरज आसा म्हण आशेन आसयत तर थंयसर देवाची सकत कशें खंयच्या रितीन ती सकत दाखोवंक शकता देव साध्य जायना. फाटीं आमी वांजेला घेवचें जाल्यार जेजू आयच्या दिसा देवा कर्गां दिता आनी म्हणटा जायत्यो सर्गीच्यो संगती सर्गीचे गोठ तुवें ल्हानांक उगडाप केल्यात व्हडांक न्हय. हांगासर ल्हान व्हड म्हळ्यार जी कोण काळजांत पोकळ दौलत दवरनासात, कोण सक्कड हांवच सक्कड म्हजेंच सक्कड हांवें केल्लेंच म्हण पाती येतात, थंच जाल्यार हांव जेजू म्हणटा देवान जायत्यो संगती लिपोवन दवरल्यात. आनी कोण काळजांत ल्हान आसात म्हणजे तांचे थंय कसल्याच रितीचें कपटीपण ना. आपणाक कितें बरें घडलां जाल्यार तें सर्वेस्पर तावन आयलां आनी ताच्या सक्तीन तें जालां म्हूण पाती येतात. आनी खंयच्याय घडये कितें साधन केल्यार कितें कितलो व्हड सकत तांचे थंय आसा जाल्यार देवा विणें सर्वेस्पर विणें ताच्या आदारा विणें आपणाक कितेंच करूंक जायना म्हूण पाती येतात आनी त्या प्रमाणे चलतात. तांकां सर्वेस्पराची सकत कितें म्हणून कळीत आसा आनी ती नास जायनात म्हण जेजू सांगता आनी देवा कर्गां दिता असले एक असलो गोठो तांकां दिल्ल्या वसत. आनी फाल्यांच्या दिसा फाल्यांच्या वाजेलात आमी आयकता जेजू म्हणटा हांव खालतो आनी बळो म्हजे ताम शिका. अशें ही तिनी एकच वाचपाचे 3 वांटे एकच विशय सांगूंक सोदतात की आमी कितले म्हळ्यार ह्या संवसारांत गोंटेर बांदयेत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी घेता गोंटेर बांदयेत पूण ते गोंटेर हांगासर संपूर्ण तरान निमाणे आमच्या निमाणे जिविता पर्यंत हांगा रावंक न्हय. सुकणें एक गोंटेर बांदता ताचो काळ येतना आनी केदाळां थंय ती दवरता पिलां जाता तें गोंटेर सांडून वेता ताका ताची गरज ना. पूण जर मनीस चिंता हें गोंटेर सस्नाक हांव सांबाळटा आनी हें गोंटेरच म्हजें सर्वस्व तें देवाक नास करून उडोवंक एक घडी पावना. कितें एक घडी त्या एका घडयेन तें नास करून उडयत कित्याक थंय आसा खंयच्याय एका रुकार खंयच्याय एका सक्तेचेर देवाचेर न्हय खंयच्याय एका सक्तेचेर म्हणजे एका रुकार आसल्यार तें गोंटेर खंयच्या जड वऱ्याक घुमटून पडोवंक साध्य आसा. आनी अशेंच जेजू आमकां सांगता जर तूं म्हजेर फाती येताय म्हज्या सक्तीचेर भरवस दवरताय कसलोय वैरी तूं जावं दी कसलेय कश्टांचे दीस ते जावं दीत ताचे तावन भायर काडूंक म्हज्यान साध्य आसा. खंयच्याय निराशे तावन खंयच्याय रितीच्या कश्टां तावन भायर काडूंक म्हज्यान साध्य आसा जर तूं फाती येताय जाल्यार मात्र. जर तूं म्हजेर भरवसताय जाल्यार मात्र. आनी असलो भरवसो आनी असली एक फातीणी देव आमचे थनाचे येतना आमी ती संपूर्ण तरान आमी दिवंक जाय. कित्याक ताचे वरवीं आमी आसांव ताचे वरवीं आमी जियेतांव आनी ताचे वरवीं आमी भोंवतांव. तोचो आमकां सळयता आनी ताची ताणें आमचो हात सोडलो जाल्यार ह्या संवसारांत कोणेंच हात धरूंक साध्य ना. ह्या बरोबरच्यान सोम्या तें सडीत आनी सडीत चिटकून रावंक ताचो आदार सोदूंक हर एक घडये ताचो आदार सोदूंक आमी प्रयत्न करया. कितें सोमिया तुका हे भेटोवणे वेळा ना कितेंच मोजे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका मुंडो जिविताचो म्हाका पोसता मायतो दाकांचो सस्ती पिवन करता कश्टा वांगडाचो तुवें म्हजेर वता तुकाच भेटोवन दिवचा तुवें
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या प्रिन्सिपीच्या दबाव सरस्पर म्हणून घेवन सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजें समकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनां तुजी वडवेक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सुदळपार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गा आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा क्रोसूम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परींच्या वांजत आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. वावडता सोगट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमस्मयस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळें तुमकां म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरी देवाची माय सांगाती सांजूचे ती सोपती बगेवन धरून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां मांडो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय
पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकेल्या मागणे खालतेपणी आम्ही म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पथकां बघूस आनी आमकां ताळेन पडोव दे नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान नात्रेक दिलांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें राजवटकी पदवी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजवट सलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका सम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sumia ami sumisakya Ditu vishewamka Kashto sulvun gelia vasta Labui shanti ata Yatrikami sazawla sa Masayla kawapayan kata Tuja darar patita Tuji sesai makta प्रार्थया.
सर्गींच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वाटो घेतला. हे पवित्र रितीन ते परतून परतून वाटो घेऊन तुझे जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाढो. हे आम्ही मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मल सेविणीच्या नव्यानं हे भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणवा कणताव. आपणाक चरण तसे म्हणले केले तुका. देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन असली. जेजू तुझ्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार म्हणवशांनी तुका तांची आवय आणि शरोतीन मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा देवीक माये, कोण ना तुझे बरी बळे मये कथनातल्या परी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा पण परातले आणि तू तांकां पावली. आता तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरोवशान तुझे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्यो गरजो सुमया ते उबारया. उडासकर ए भोव दयाळी आमकारी मरिये, तुझ्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सुदरलो. कोणपणी कुमाक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पाती नेमदेर काणगेन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या ओंकारीच्या ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे एका कळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले तुजे सांगाता आसत्र्या भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी दावाची मेळी आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या काळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासून विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरयले तुजे सांगाता आसत्र्या भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी दावाची मेळी आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या काळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासून विनंती कर. नमान बरे कृपेन बरयले तुजे सांगाता आसत्र्या भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती बरी दावाची मेळी आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या काळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासून विनंती कर. हे भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दितां. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्यां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी राबोन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां खबर कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dombra वैले सायबिनी नमांतु काशारोतीनी सग संसाराची तुरानी पावन करी पळयणारी जिणी देवा कुशी खालती मान घालो सडवंदारा संसाराक दिलो सक सोसो मुगान वागयलो मिसा वावरा तयार केलो कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमान तुका शारोतीनी जग संसाराची तुरानी
मन करी पयनारी चिनी मोकाळ पुत्रा सोवे औकार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवारक आमच्या दुवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.